जुंता हाऊस साप गलगलाक पावला. बिल्डिंगेची साप वाट लागल्या. थंयचे तिसवाडी बीडीओचे कचेरेन यो वच करप म्हणल्यार नाका शेवट. जुंता हाऊसातली लिफ्ट सारकी चलना. पावसान सगळ्याक गळटा, स्लॅबय काबार जाला. 5व्या मजल्यावेले हे ऑफिस पयल्या दुसऱ्या मजल्यार तरी हालोवचे म्हूण बीडीओ मागता. मात सरकार जाग माग करिना. गट विकास अधिकाऱ्याचे स्वताचे कचेरेक वालिना. तो पंचायतीचेर खंयच्यान नजर घालूंक पावतलो? पळयात रिपोर्ट. मुख्यमंत्र्यान जुंता हाऊसाकडच्यान स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहीम मार्ग नेटान सुरू केल्ली. मात थंयचे बीडीओचे कचेरेत फावट मारिल्ली काय कळपाक मार्ग ना. कितलेशोच सरकारी कचेऱ्यो जुंता हाऊसांत आसात. कितलोसोच लोक नित्याक हांगा यो वच करता. मात बिल्डिंगेची लिफ्ट आतऱ्या पयऱ्यान बंद. दर 2-2 दिसांनी ती मोडटा. लोकांचे हाल जावचे न्हय म्हूण कचेरी तरी सकयल हालोवची म्हूण बीडीओ मागता. सरकाराक ताणें अर्ज घालूनय जालो. दिले आमी हे केले प्रपोजल दिले डायरेक्टर ऑफ पंचायतीच्या थ्रू जीएडी ते 6 फ्लोरार आमचे ऑफिस आसा ते फर्स्ट फ्लोरार शिफ्ट करता. ते WRD आसा फर्स्ट सेकंड 5th आनी 4th फ्लोरार ते शिफ्टिंग जाल्ले आसा ऑलरेडी परवरी. त्या जाग्यार आमी फर्स्ट आनी सेकंड आमी प्रपोजल घातलेले कित्याक तर लिफ्ट चलना विकास 2 तरी बंद पडटा. आनी दुसरी म्हणल्यार ते लोक हांगा वता खूब तरेचे लोक येतात तर लोकांक ते त्रास जाता. लिफ्ट चलना लिफ्ट ओल्ड जाल्ले आसा ते लोकांक कशें जावप बंद करप ते कळना. दुसरी म्हणल्यार ऑफिस साबन लिकेज जाता. पावस पडटा तरी कंप्युटर बीन सगळें बंद पडटा कित्याक लिकेज जाल्ले अशें कारणान. मागीर आमी ते प्रपोजल एक धाडलेलें आसा 22 तारखेर धाडलेलें जुलयाचें. हांगा सगळें कंप्युटर बीन सगळें थंड पडटा पावसान. नो फर्स्ट आनी सेकंड फ्लोर म्हणल्यार लिफ्ट नासतना चलून येवपाक शकता लोक पब्लीक. ताका लागून ते फर्स्ट आनी सेकंड म्हणलेलें. पावसात सगळी बिल्डिंग गळटा. लिफ्ट चलना. कांय कडेन स्लॅब गेला. कांय कडेन वेरो गेल्यात. बीडीओचे कचेरेचेर सरकारान नजर घाल्यार बीडीओ पंचायतीचे उदरगतीचेर नजर घालूंक पावपाचो. पंचायती उरल्यो कडेकूच बीडीओकूच सध्या नांव वाली. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. श्रीलंकेन चल्ली स्के कराटे सर्त गोंयचे चले आनी चलयांनी गाजयली. टीम इंडियान हे सर्तीन 28 पदकां घेवन जैत जोडले. 8 देश सर्तीन वांटेकार जाल्ले. भारताच्या पंगडान 8 गोंयकार आशिल्ले. तातूंत 6 चले आनी 2 चलयो. 8 जाणांनी पदकां हाडली. चॅम्पियनशीप आशिल्ली इक्काडुआ श्रीलंका. ओवरऑल आमी चॅम्पियन जाले. टीम इंडिया चॅम्पियन जाले विथ 28 मेडल्स आमकां मेळ्ळी प्लस चॅम्पियन ट्रॉफी आमी खेळ्ळी. दुसरी म्हणल्यार 8 कंट्रीज हॅव पार्टिसिपेटेड. तातूंत इंडिया, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, सिरिया, जॉर्डन, इराक आनी इराण ह्यो कंट्री आशिल्ल्यो. आनी आमकां जो ही स्पे मार्शल आर्ट आमची इंडियेची आर्ट आसून सुद्दां भायर ती भरपूर डेवलप जाता. आनी आमकां टफ कॉम्पिटिशन एक भुरग्याक 4-5 राउंड खेळची पडटा. व्हेरी गूड. गव्हर्मेंटान कितें सपोर्ट बी केला सद्याक आमी प्रोबेशन पिरियडाचेर आसा. सो गव्हर्मेंट हे वर्स आमचे लास्ट फ्रॉम नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स देव प्रॉमिसस ते आमकां स्पॉन्सर करतले म्हणून. आतां सगळ्या भुरग्यांच्या पेरंट्सांनी सगळे एक्सपेन्सीस कितें आसा केला. Hello. Yeah. How many boys and girls from Goa participated? Total six boys in junior and 2 girls in junior and 1 international one. Sorry. Total 8 junior. 8 of them out got the gold. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.